सत्संगाक भागवत पुराण कोंकणी टिमा तर्फेन आयज सत्संगाक हांव हृदयपूर्वक स्वागत करता। आज आमगेले उट्टासाची श्रीमती जयंती नायक माताजी मंगलाचरण सांगूक। माताजी हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च सावजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। बारी चंदुकोन भाव पूर्ण जाऊन तुम्ही सांगितलंस मंगलाचरण अनंत अनंत धन्यवाद। हरे कृष्ण। गुरु आणि मालगड्याला आशीर्वाद घेऊन आम्ही आज सेशन स्टार्ट करूया। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भगवद्गीतेंतू श्रीकृष्ण परमात्मान सांगिलस पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। अजर तुका म्हणारी आम्ही खंयचेय रुपारी किंचित जाऊन भक्ती केली म्हणजे खंडित आमका अनेक जन्मान समेत भक्ती करचेक अवकाश मेळटा, म्हणजे मनुष्य जन्म मेळटा म्हणून देवान स्वतः सांगिलस। आम्ही पशु योनींतू जेव्हा लोअर प्लॅनेट आम्ही वचनाची आम्ही मनुष्य जन्मांत वापस येऊन आमका एक चॉईस असता भक्तींत मुखार विचार तशें देखून आमगेल्या मनांत ह्या जन्मांत भक्ती उत्पन्न करून आम्ही भक्तींत साधन करचे मस्त इम्पॉर्टंट म्हणून मी अर्थ करून घेवेत। इतले दिवस हे रामायण सिरीज सेशनांत आम्ही पळयल्या रामाल कथ ऐकली, हनुमंताल भक्ती ऐकली, पुरे रामाल सेवेंत अशी पूरा भक्ताल विषयी ऐकली ती खंडित आमगेल्या मनांत थोडीपुणी एक देवाल ಬಗ್ಗೆ आस्था श्रद्धा प्रीती भक्ती वृद्धी जाला, खंडित वृद्धी जाला म्हणून सांगू कामीची पावता। आणि आजी आमगेल्या उपासाची आयची सेशन रामायणाचे सिरीसाची लास्ट सेशन आयची सेशन अंतू आमगेल्या उपासाची हर ग्रेस अमला सीता माताची गुजराता तकून आणि 2009 तकून कृष्णा कॉन्शियसनेस अंतासाची 2014 अंतू आणि हिस होलीनेस गोपालकृष्ण गोस्वामी महाराजा तकून इनिशिएशन घेतलेलं असं आणि भक्तिशास्त्री कोर्स कंप्लीट केलेलं असं आणि 8-9 वर्ष तकून एव्हरी संडे भक्त प्रल्हाद स्कूल स्टुडंट्सांक स्पिरिच्युअल ऍक्टिव्हिटीज टीच करता सची आणि अंगेल गुरु महाराज आणि विंगड वैष्णवाल मस्त सकट बुक्स आणि इंग्लिश टू हिंदी आणि गुजराती लँग्वेज ट्रान्सलेट केलेलं असं आणि मेटीरियल एज्युकेशन अंगेल MA MPhil फ्रॉम MS युनिव्हर्सिटी बरोडा आणि टेम्पल सर्व्हिस प्रीचिंग बुक डिस्ट्रीब्युशन या सकट सेवा निरंतर जाऊन सेव करता सची आणि हिस ग्रेस सचिनंदन हरिदास प्रभूजी धर्मपत्नी आणि अंक एक पूत असं दैव रामदास म्हणून आणि तो चलो इंजिनियरिंग करता असं आणि सगळी फॅमिली आणि लायक कीर्तन यावर काम तांगेल कीर्तन वर ऐकली इन्सेशन अंतू आणि अंगेल सगळी फॅमिली कृष्ण भावना अमृतांत असं एक सिनियर डिवोटी असोसिएशन आमकां आज मेळ्ळेलें आसा ते आमगेलें भाग्य। दंडवत प्रणाम माताजी। सक्कड भक्तवृंदाल तर्फे हांव तुमकां पूर्वक स्वागत करता। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण. भारतीबाई माताजी खूप खूप धन्यवाद. सर्वप्रथम हांव मुरलीधर चरण प्रभू भागवत पुराण कोंकणी सखी चरण माताजी आणि उपस्थित आशिल्ले सगळे भक्तवृंदांक दंडवत प्रणाम करता आसा. आणि म्हाका एक अवकाश दिल्लो आसा मुरलीधर चरण प्रभू, तुम्ही हे कन्क्लुडिंग सेशन सांगचे खातीर. सो हांव म्हगेले गुरु महाराजाले कृष्णाले सगळो काल परमिशन आणि आशीर्वाद घेवन आयज सेशन स्टार्ट करचो प्रयत्न करता. आयज सेशनान तू कसले चूक बी जाली आशिल्ली असल्यार म्हाका फॉरगिव कराची. आणि ऑब्वियसली आनी इतलो टायम दोन ऑलमोस्ट एक म्हयनो दोन आमी आयकता आसाची आठवड्या 3 दिवस कोरून कशी गेली म्हणून कळना. रामनवमी उत्सव आमी हे रितीन ऑनलायन करता आशिल्ले आसाची. सो आता आयचे सेशन स्टार्ट करचे पयले पुरा युद्ध भूमीत आशिल्ले आमी ते फिलिंग हाडची ना. थोडशे पयलीं माइल्ड फिलिंग घेवया आनी ताज नंतर आमी युद्ध भूमीत वचया. मुरलीधर चरण प्रभू एक पट्टे सगळे लोक तुम्ही सांगता की व्हिडिओ ऑन करतात करा म्हणून की म्हळ्यार ना जाल्यार म्हाका व्हिडिओ मुखार कोण आसा हांव एकली उलयता आशिल्ली आनी तुमी आनी भारतीबाई माताजी तितले लोक आसा म्हूण दिसून येता. बाकी लोक कोण आसा की ना म्हूण कळना. हा ओके. हरे कृष्णा. एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो देवच करतीरी. हरे कृष्णा. थैंक यू. मेगेल वॉइस ऑडिबल असणे क्लियर कन्फर्म. आसा. ओके ओके. हांव आयची हे युद्धभूमी कहाणी कंटिन्यू करची पूर एक सांची एक कहाणी सांगया म्हणून आसा. एक पंता एक मनुष्य आशिल्लो, एक ब्राह्मण आशिल्लो. तो कसले की म्हळ्यार गरीब आशिल्लो तो. ताण खंयच्या गांवांत आशिल्लो पळय थंय यात्रा जात्रेक कसं म्हणटा मेला म्हणटा पळय ते येता आशिल्ले तेन्ना तागेले पयशे नाशिल्ले. म्हळ्यार ताणें कसले कमयले आशिल्ले ते पुरो खर्च जावन वता आशिल्ले. तो एक पण कसं करता त्या यात्रे वचचे मस्त उमेद उरता ताका म्हणून बायलीले येवन विचारता म्हाका वचचे मस्त मन आसा कसले तुमगेले पयशे बी आसवे म्हणून. ती म्हणटा तुम तितले मन आशिल्ले असल्यार हांव म्हगेले सेविंग्सांत आशिल्ले म्हगेले 50 रुपया सेव करून दवरिल्ले आसा हांव दिता तुमकां म्हणटा. आनी वासरीन तू खंयची एक गंवाची डब्याक खंय की निपून दवरिल्ले आशिल्ले 50 रुपया काडून दिता. हो जायत म्हणटा तितले 50 रुपया घेवन वता म्हणून जाले. जात्रे वचना पळय कसल करचे खंय वचचे म्हणून विचार करता. तेन्ना थंय एक कोणें बोर्ड वाचतो की 10 रुपये एक एडवायस म्हणून लाईफ चेंजिंग एडवायस म्हणून वाचता म्हणून जाले. तो मस्त आकर्षित जाता आणि थंय वता म्हणून जाले. थंय वचचेक तो कोण एडवायस दितलो आस पळय तो उलोवचे पयलीं पयशे तोरा कडेन उलयता म्हणटलो असो मनुष्य आशिल्लो. तेन्ना म्हणटा एक पूण मस्त न्ही एक एडवायस घेवन वतया आवडल्यार पळयल्या जाल्यार म्हणून वता म्हणून जाले. थंय वचून ताका म्हणटा की कसले तुमगेले हे एडवायसाचे म्हाका म्हगेले जिवना परिवर्तन जावचें आसल्यार एक एडवायस दी म्हणटा. तेन्ना तो म्हणटा कोण तो एडवायस दिता मानतार आसा तो म्हणटा की पळय केन्ना लायफान तुमगेले कोणा सिनियर्स जो वैष्णव कोण एक एटलिस्ट 5 लोकांक तुका खंयचेची एक उत्तर सांगल्यार तुमी ते एक्सेप्ट कर आनी क्वेश्चन करचे ना. सिम्पली एक्सेप्ट म्हणटा. हो विचार करता तश म्हळ्यार म्हणटा तश म्हळ्यार न्ही हे म्हगेले एक एडवायस कशी तर तुमकां लायफान केन्ना सिच्युएशन येता तेन्ना तुमकां कळ्ळें येतलें म्हणटा. ताज्यान म्हणटा हाज्यान कसले काय जालें ना म्हणून एक 10 रुपया काडटा दिता आनी कडेन सेकंड एडवायस दी म्हणटा. तेन्ना म्हणटा तो सेकंड एडवायस दिता केन्ना आस पळय तुमगेले कसले सिक्रेट आस पळय ते तुमगेले बायली सांगचे ना म्हणटा. हे कसकी कामाचे उपयोगाचे म्हणल्यार तो कडेरी थर्ड एडवायस दी म्हणटा की केन्नाची गुरूक आनी राजा वटू केन्ना फट्टी मारचे ना. यू हॅव टू बी व्हेरी ट्रुथफुल टू देम म्हणटा. कडेरी 30 रुपया वता हाता 20 रुपया म्हणटा हाच्यान म्हाका कसले उपयोग येतले म्हणल्यार कडे चौथे विषय म्हणटा केन्नाची लोकां बद्दल आस पळय फॉल्ट दिसून आयल्यार बी इग्नोर करता आमी ते अशी फायंड आउट करचे ना पळयल्यार बी इग्नोर करता म्हणटा. ते बी बरे एडवायसचे दिसून येता ताका. तशीची लास्ट एक दिता एक 5 म्हणटा 40 रुपये कशे गेले 10 रुपये कसं मेळटले म्हणून ते बी एक एडवायस घेवया म्हणून
₹10 दिता आणि म्हणता तेन्ना तो म्हणटा खंयची सत्संग जर चलता आसा देवाल नांव जर चलता आसा ते तुम्ही अटेंड करका जाल्यार 5 मिनिट असल्यार व्हड न्ही ते तुम्ही अटेंड करका म्हणटा. सो भारी खुशी जाता. हांव थंयच्यान भायर येता म्हणटाले वच्चे कची बेगीन मुखार वच्चे कची एक 4-5 वैष्णव लोक येताची आणि ताका म्हणटाची की आमी हांगा मुखार धामा वता आसा मात्र आमी येवपा जाल्यार पळय की लागीं एक झोपडीन तूं एक कोणाली मरण जाल्ली आसा तुम ब्राह्मण न्हय तांगे अंतिम संस्कार करा म्हणटा. हाक पहिले एडवायस याद येता की पहिले एडवायसान कसं म्हणिल्लें की सिनियर राजो वैष्णवान सांगिल्लें आयकुका म्हणून अडना म्हणटा वता अंतिम संस्कार करचे वत म्हणून जाले थंय वच्चे कची थंय एक भांगरा बुडकूळ मेळटा तातूंत पुरा जीव वेल्सनी आशिल्ले ते अंतिम क्रिया करता तो बुडकूळ घेता पळयता आजू बाजू कोण ना तो घेता घरा वता. आतां घरा वतना पळय बायल विचारता बायलीक सेकंड एडवायस याद येता ताका बायलीन विचारलें खर सांगचें ना न्हय म्हळ्यार सिक्रेट सांगचें ना म्हणून सांगिल्लें शी पळय म्हणून येवज्यो न्हू कसं करता म्हळ्यार एक बशीलपणे एक काणी करता. बायल विचारता पयलीं विचारनाशी उरता कडेन विचारता कशी तुमकां मेळ्ळो की म्हणटा तेन्ना म्हणटा हांव कसं की म्हळ्यार यात्रेक गेले कणे थंय एक गुड्ड आशिल्लो ते गुड्ड्या वचून न्हू हांव मागीर मात्ते म्हणून धाडयलें एक म्हणटा धाडयलें फुडें एक नाणी आयलें भांगरा नाणी तशी हांव धाडयता गेले नंतर मस्त नाणी येता गेली आणि मागीर हो घड भरलो म्हणटा ती ओपून घेता. आतां बायल मनश न्हय बायल मनशाच्या पोटान कसले उरना पळय म्हळ्यार नेक्स्ट डे कोणाक सांगचे शिवाय तांकां समाधान जायना. सो नेक्स्ट डे सकाळी उदा भरचे गेले कणे मैत्रीण मेळटाची कोणाक सांग नाका म्हणून एक कोण सगलो बायल मनशे सांगून सोडता म्हणून जालें. आतां ही विशय राजाल्या पासून पावता राजाल्या पासून पावचे कशी आतां ती बायल मनशी पुरा कसं लेखताची तांगे घोव वचून सांगता अशी अशी ही बायल म्हणशील घोव ते गुड्डस पळय गुड्ड्याल्या वचाची तुमी वचाची आणि माती धाडयाची थंय भांगराची नाणी मेळटली पळय म्हणटा. सगळे दादले म्हणजे सकाळी वताची ऑफिसा वच्ची पहिले ते गुड्डाले वताची माती धाडयता माते कसं म्हणटा बिकण कसं म्हणटाची सुदल्यार कसं म्हणटाची ते सगळं कळे पुरे डोंग येता ते डोंग येता आणि सगळे डोंग आयिल्ले लोक राजाले वताची आणि अशी कंप्लेंट करताची पळय हांगे तू मनशा मेळ्ळ्या काय खंयच्यान आयल्या म्हणून गोतना म्हणटा. आणि हो मनशाक हे कळलेत म्हणजे राजा सैनीक आपोवचे येताची की तुका आपयल्या म्हणून आणि वाटेर वचपा जाल्यार पळयल्यार गांवांतले सगळे लोकांक दाल मनशाक मात्या पुरा डोंग आयिल्लो आसा. वचून पावचे कची तो राज म्हणटा राजा मुखार फट्टी मारचे ना म्हणून थर्ड एडवायस याद येता. राज विचारता तुमगेले हो घड खंयच्यान आयलो म्हणून बुडकुळो तेन्ना तो खर आशिल्लो सांगता अशें हांव अंतिम संस्कार करचे गेल्ले ताजे नंतर म्हाका मेळ्ळें म्हणून कडे राज तो प्रसन्न जाता ताणें खर उलयल्लें म्हणून तो ताका तागेले मंत्री करता म्हूण जालें. आतां मंत्री करून जावचे कची ताका मंत्री काम करता उरता मात ती राजाल बायल उरता पळय ती वफादार उरना म्हळ्यार ती गेले अशी वायट काम करचे निवडत आशिल्ले. एक म्हणटा हो मंत्री नवीन मंत्री अशी वचका जाल्यार पळयत की राजा बायल कसकी वायट करता आसा म्हणून ताका चवथे एडवायस याद येता की केन्नाची लोकांक वायट पळयल्यार बी इग्नोर करपा म्हणून तो इग्नोर करता. मात एक कसं भंय दिसून की हाण पळयल्यात आणि राजा सांगले मेगेले हकीकत भायर येताले म्हणून ती लेखता आणि कसं करता की म्हळ्यार थाक कशी पण कोण मारची प्रयत्न करता म्हणून एक अनेक सैनिका सांगून मारची बंदोबस्त करता म्हणून जाले. आणि हे मंत्रीक सांगता की तू दूरची गांवां वचून एक हांव तुका एक सामान दिता ती पोटली घेवन दी म्हणून म्हणटा. तो आयकता आणि वता म्हणून जाले. आता कसं जाता की म्हळ्यार वचका जाल्यार वाटेर वचका जाल्यार सत्संग चलता उरता ते गांवांतल्यान रानांतल्यान वचकाले. आता हो मनुष्य कसं करता वचका जाल्यार ते घोड्यार वतना ते देंवता आणि सत्संग अटेंड करचे वता म्हणून जाले. आता ही बायल मनशांनी राणीन कसं केलेलं उरता की हाण वच्चे कची खंय वच्चेच पळय थंय वतना पळय ताका मान घालची गुंड्याक पुरा सांगून दवरिल्लो उरता म्हणून जाले. मात हागेल कसं जाता की म्हळ्यार हो सत्संगा निमित्तान हो थंयच्यान घोड्यांतल्यान देव न्हू वता म्हणून जाले सत्संग अटेंड करचे का.
आणि ते गुंड कोण आईल उरता पळय ते ताका फॉलो करचे बी एक मनशा धाडील उरता. तर फॉलो करचे मनशाले मरण जाता आणि हागे जीवन मानता. हांगे एक सांगचे आमी कसं की प्रयत्न के म्हळ्यार सत्संग एक महत्व एक सांगचे आशिल्ले आणि एक एटमॉस्फियर थोडशे लाईट करचे प्रयत्न केले की त्या मनशान सगळे एडवायस ऐकले आणि अल्टिमेट एडवायस खंयचे ऐकल सांग की सत्संग महत्व अशेंच की ते कोणाले जीवन बी उद्धार करचे शकतात. नॉट जस्ट की अशी लाईफ वांचोवचे शकता पण इंटरनली बी चेंजेस हाडता म्हणून. सो आम्ही हांग पुरा एकत्रित जाल्ली लोकांना नियमित आमी सत्संग अटेंड केला आमगे लायफान तू बी चेंजेस हाडचे येता अशें म्हणून सांगचे खातीर एक सांजशे एक काणी सांगिल्ली. सो आयचे आमी आतां युद्धकांडा मुखार वचचे पयले एक सांजशे स्तोत्र म्हणटा. श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम रणककर्ष राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री राम चंद्र चरणो मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये. हा सो आयच्या मॅथ सेशन स्टार्ट करचे पहिले म्हण काउंट केले लास्ट मोह विमोह माताजीनं आयकून 2 सेशन घेतिले आणि आमगेले हे युद्धकांडान तू टोटल 128 चॅप्टर्स सर्ग म्हणून आसा आणि शी हॅड कवर्ड ऑलमोस्ट 71 सर्ग तीन कंप्लीट केले. ड्यू टू लॅक ऑफ टाइम एक्सटेंड करचे जाय न्ही मात्र तीन भारी लायकून सांगिल्ले. हांव तिगेल्या वारी म्हणचे जात की ना म्हणून मागोत ना पण हांव एक्सपेक्ट करतली थोडशे कंटिन्यू करा म्हणून. आता आमी तांतू तीन लास्ट सांगिला तू आम्ही ऐकले की रावणाल तो अनेक पूत कोण भक्त उरत पळय अतिकेय म्हणून तागेल मरण जात म्हणून पासून आम्ही ऐकले होय नव्हे. एक कुंभकर्णाल मरण जाल्ले तानंतर अतिकेयाले बी मरण जाता. केन्ना एका मागशी मरण जात पळय तेन्ना रावणा मस्त बेजार जाता शोकांत येता. शोकांत येना पळय तो विचार करता तो की हे 2 पुरुष राम आणि लक्ष्मण मनुष्य बी हानी कशी हे इतली राक्षसा मारताची म्हणून तो मस्त बेजार करता उरता. केन्ना तो मस्त बेजार करता पळय तेन्ना तागेले अशी बेजार पळोवचे जायना अशी इंद्रजीत असनवे तो लेखता आपल्या बाप्पायक अशी पळोवचे म्हाका समदिसना म्हणून तो बापाय सांगचे पहिले युद्धभूमी वता म्हूण जाले आणि युद्धभूमी वचून अशी प्रयत्न करून युद्ध करता की तो आफ्टर ऑल एक डेमन न्हय तागेले अशी ताकद उरता की तो एक इनविजिबल जावची एक तपस्या करून युद्ध करचे सुरू करता आणि इतले भयंकर रितेर करता की पुरा आकाशा वयल्यान पुरा एरोस म्हळ्यार बाण सोडता आणि त्या पाप हे बाजून वानर सेना तांकां खंयच्यान बाण येता म्हूण कळना आणि एका मागशी मरत वताची हे राम आणि लक्ष्मणन कसं करता म्हूण कळना तांकां कळलें की हो इंद्रजीत कर आसा मात खंय आसा म्हूण दिसून येना. तेन्ना राम कसं म्हणटा लक्ष्मणाक की पळय आत्ता आमी जर हागे वोट फायट करचे केल्यार हो आनी आमकां वोट फायट करतलो ताजे पासून आमी एक काम करया आमी अनकॉन्शियस बेभान जाल्ल्या वर आमी एक्टिंग करया म्हणा पळय कसं जातलें की म्हळ्यार तो इंद्रजीत ताका एक अशी कळण येतली की म्हळ्यार हांणी मेल्या म्हूण लेखतले आनी वापस तो लंका वतलो. हांणी अशें करचे प्रश्न मातशें रिजन कसं की म्हळ्यार रामाक पळोवचें जायना की इतले वानर सेना ऑलमोस्ट 67 crores मांकड मरता पळय इंद्रजितान अशें बाण सोडिल्ले निमित्तान. सो हे पळोवन मस्त वायट दिसता आनी तांणी बेभान जाता आमचे कडेन बेभान जावचे कशी तो इंद्रजीत मस्त खुश जाता ताका लेखता की आतां हांव रामा आनी लक्ष्मणाक बी मारले म्हणून लंकान खुशी वता. आतां खुशी गेल्यार जालना आनी रावणा वचून सांगता की अशें जालें म्हणून. हे बाजून हांगा हनुमंत आनी सुग्रीव हांगा पुरा लोकां टेन्शन येताची की अशें कशें जालें म्हणून. आणि कडेरी थांगेल हातूंत वरिष्ठ आशिल्लो जांबवन कसं म्हणटा तो युद्धभूमींत नाशिल्लो तो सोदचे लागता आणि सोदची कोण सोदची प्रयत्न करता तो
हनुमंता सोचे प्रयत्न करता तेन्ना सुग्रीव म्हणता तू रामाक आणि अंगदाक ते पुरा सोदची सोडून तू हनुमंता कसले सोदता की म्हणता तेन्ना जांबून म्हणता सपोज जर हनुमंत जर जिवंत असल्यार आम्ही कोणाना भिव का म्हणून ना आमक सगलो का वांचयत तो मात्र हनुमंता जर कसले जर आशिल्ले असल्यार आम्ही जिवंत उरणू बी मेलिल्या वारी अश म्हणून एक म्हणत म्हणजे आणि तशी पळोवच्या हनुमंताल आवाज येता आणि हनुमंतू मेळत म्हणजे आणि तेन्ना ज्या एक बाजून हांगा राम लक्ष्मण बेबान जालेले पळयता आणि तेन्ना कसं करता जांबवंतू की हनुमंता म्हणता की तू आत्त वच हिमालया वच आणि थंयच्यान ते ऋषभ म्हणून थंय माउंटन आसा थंय वचून 4 प्रकाराचे हे जडीबुटी घेऊन यो म्हणता खंयची मृत संजीविनी खंय विशाल्यकरणी खंय सुवर्णकरणी खंय साधनी संदनी अशी 4 नमुन्याची नाव सांगता आणि आत्ता वचून घेऊन यो म्हणता हनुमंत तयार जाता आणि वता आणि हिमालया वता हनुमंत म्हळ्यार ताका स्पीड तो वायू पुत्र नव्हे एकदम स्पीडान वता म्हणजे आणि तेंकां घेऊन येवका जालें तेन्ना हेमांकड पुरा अशी वाटेर पुरा अशी तान कसं जात आशिल्लें खंय मांकडान मरच्याकने समुद्रांत उडयत आशिल्लें पळय तितले तांगेली एक राश मांकड आशिल्ले तेन्ना हनुमंतान ते वापस येवका जाल्यार ते माउंटन घेवन येता ताका ओळख करचें जायना की खंयचे आपल्यान हे जडीबुटी काडका म्हणून ते माउंट ऋषभ घेवन येत म्हूण जालें आणि घेऊन येवका जाल्यार तेजे परंबळान हे खाली जडीबुटी परंबळान ते मांकड बेबान अशी पुरा जिवंत जावचे लागले खंय तशीची हागेले की जांबवंताले हांड दित म्हूण जालें आणि जांबवंताले हांड दिना फुडें हे राम लक्ष्मण कोण आसाची तांगेल वापस सम हेल्थ म्हळ्यार दे कम बॅक टू देअर नॉर्मल हेल्थ म्हूण जालें आता एक म्हणटा तशें जावचे कची नेक्स्ट कसो जाता की म्हळ्यार युद्ध कंटिन्यू जाता ही विशय इंद्रजिता गोतना की हानी वापस जिवंत जाल्या म्हणून इंद्रजिता गोतना मात्र वापस त्यांनी येवच्या कची हनुमंत आत कसं म्हणता सुग्रीव हनुमंता सांगून पुरा वानर सेन कोण जिवंत जाल्यास पळय पुरा लोकां सांगता की आत वचून लंक जळोवचे सुरू कराची म्हणून तुमकां हाता कसं आसा ताजेर वचून लंक जळोवचे सुरू करा म्हणटा आणि वचून तांणी लंक जळोवचे सुरू करचे पळय रावण एकदम घबरायता की अरे हांनी पुरा मेली लोक कशी जिवंत जाली म्हणून ताका भंय दिसता आता तो कसं करता कुंभकर्ण मेलिल्लो आशिल्लो तागेले 2 पूत उरता कुंभ आणि निकुंभ म्हणून तांकां तो सांगता तुम्ही आतां वचून तुम्ही आतां झगडी करता तुमगेल पाळी आता तुम्ही वचका म्हणटा तो वता दोन्ही जण भाव मेळून वता थंय वचच्या युद्ध भूमी वताची मात आत्ता हे पुरा इतले स्ट्रॉंग जालेले आसा की हे वानर सेना म्हण राम आणि लक्ष्मण तर आशिल्ल्याची आता तान एक फुल स्ट्रेंथांत आयिल्लो अशी कोण सुग्रीव पहिले ते कुंभाक मारून घालता आणि तशीची तो निकुंभ म्हणून कोण आसा ते हनुमंत ताका सोडना समो एक हाता मुष्टीन दिवन ते निकुंबाल हरदेक मारून ताका थंयची मारून उडयत म्हूण जालें आता आनी वापस ही रावण कश कोण संबंधिका धाडता पळय तश हानी मारचे सुरू केल्या आता रावण एकदम भंय करचे सरता अरे बाबा मागे भाव गेलो एक पूत गेलो हे भावाल चेडू गेले आत्ता कोणा धाडचे म्हणून पडेरी मकर रक्ष म्हणून आसा मकर रक्ष तो तागेले एक कजन आशिल्लो खरा म्हणून तागेल पूत खरा म्हळ्यार कोण तागेलो तो कजन आशिल्लो पळय रावणालो तो ने जिवंत मनशाक खातल तसलो मने राक्षस ते राक्षसाल पुताक धाडता म्हूण जालें युद्ध करचे का एज आय सेड की आतापासून हांगेले स्ट्रेंथ मस्त आशिल्ले मकर रक्षाक बी रामा वट्टू फायट करचे येवची करतात तर रामा ते एकांतू ताका उद्धार कोण जाले एक कितें आमी पळोवका की युद्ध भूमीन केन्ना राम उरो कृष्ण उरो तांगेल हातान खंयचेची दानव म्हण कोणाले मरण जालें ते मरण म्हणा तांगेल उद्धारूच जाता ते आमी एक याद देवन इवन महाभारता युद्धान सुद्धा केन्ना कितले लोक केन्ना मेलिले आसा पळय तेन्ना सगळे लोकांक उद्धार जालेले आसा कित्याक म्हळ्यार थंय कृष्ण उपस्थित आशिल्लो आणि हांगा तर स्वयं रामाल हातान तू केन्ना तागेल मरण जालेले उरता तेन्ना तागेल उद्धार म्हळ्यार तांगेल वापस आनी तांकां जन्मनी घेवची पाळये ना म्हणून लेखून घेवपाक
आत्त तो मकर रक्षबिमेल म्हणजे आत्त मात रावणाक सहन करचे जायना. आता तो पहिले इंद्रजितानं त्यात जितल्याक युद्ध करचे गेली. तो आत्ता कसं करता, इंद्रजिताक रावण स्वतः सांगता आता तू वच बॅटलफिल्डा वच आणि कशी तुगेल कितले ताकद आसा कितले सोर्स आसा तू ताजे उपयोग करून तू युद्ध लढ म्हणता. जायत म्हणता आणि इंद्रजित वता. इंद्रजित वेट करता आशिल ना जाल्यार बी वता. आता वच्चे कशी कूट बुद्धी उरता गेली, थोडशे मायावी बुद्धी उरता. पहिले कसं करता, एक तर ताण आज सांगेल पळय कशी इनविजिबल जावची तागेले शक्ती आशिल म्हणून ती ताण वापरून पळयले. ताजे समेत तो कसं करता म्हळ्यार आता एक मायावी सीता हाडता आणि तिका चॅरियटाचेर तागे चॅरियटाचेर दवरता. तागे हिम्मत पळय कसलो म्हणून ते इंद्रजितू ती नकली सीतेक तागे चॅरियटार हाण दवरून तिगेल केस ताण चिकोन ती मस्त वळवळचे सिच्युएशन हाडोन आणि वापस तिगेल गळ खणची करता. म्हणा पडे री हांका पुरा लोक कसं लेखताची की खरे सीता मेली म्हणून लेखताची. ऍक्च्युअली ती अशी मायावी सीता हाण इंद्रजितान केलेलीची. मात कोणाक गोत्त उरना न्ही. इतले युद्धभूमीन कोणा लक्ष दिवच्या केल्या की खरकी पंडल म्हणून. हे पळोवन थंयच राम ताका बेभान जात पळय. ताका गोत ना म्हळ्यार की अशें जाल्या म्हणून. सगळो लोक वानर सेना हनुमान सगळो पळयता उरताची आणि राम मात थंय पळोवच्या कितें म्हळ्यार बी तागे बायल म्हणले तो बेभान जाता. तागेले ते अवस्थ पळोवन लक्ष्मण म्हणता कसल करचे. मालगड भावा सांगचे म्हणता की इतलं पासून अधर्म वाढले की तुझ्याच लेख परम पुरुषोत्तम तुमगेल उत्तर आयकनाशील इतलं अधर्म वाढतं असा नुसतं समजावचे प्रयत्न करता. आणि ताका पहिले बेभान आशिल्ले ताका बेगीन सम करची करता. आणि तशीची कसं जात की म्हळ्यार त्यांना मस्त समजायता उरता रड नाका मस्त म्हणना पडे. त्यांना विभीषण येता आणि विभीषण येऊन रामाक आणि लक्ष्मणाक दोघी जण एक सात्वन दिता की तुम्ही भिव का म्हणना तुमगेल सीता अशोक वाटिकांत थंय आशिल तशी आसा. ही मायावी सीता आशिल्ली. हे इंद्रजितान तागेल मायावी बुद्धीनं अशी केली सीता. तुम्ही काही चिंता करका म्हणना तुमगेल सीतेक कसले जालील ना म्हणता. ताका मस्त खुशी जाता आणि समाधान येता. मात एट द सेम टाइम राग बी मस्त येता, खूप मस्त येता की त्या म्हळ्यार इतलं पासून कोणाक जी मार्च केल्ले जे अशी पळेल न्हू अशी कोणा करचे शकता. एक बायल मनशी युद्धभूमी हाडूच म्हळ्यार समने पळय म्हणून मस्त ताका वायट दिसून आत्ता मात राम आणि लक्ष्मण दोन्ही लोकांक मस्त राग येवन राम लक्ष्मणा म्हणता आत्ता वच तू आणि ते इंद्रजिताक मार काढ म्हणून एडवायस येता. लक्ष्मण मालगड भावाल केन्ना ना म्हणना वता युद्धभूमी वचून समोरची झगडी म्हळ्यार अशी करता की अरे दोघी लोकांना इंद्रजिताल आणि लक्ष्मणाल फाईट म्हळ्यार एकदम भयंकर फाईट म्हणता पळय. अजून पर्यंत इतले युद्धभूमींत जालेली नाशिल्ली तितलं डेंजरस फाईट चलता होता. आणि ते येता तो एक बाजून एरो मारल्यार हो अनेक बाजून ताण 10 एरो मारल्यार हो 50 एरो मारतलो अशी बाण मारच्यान तू चलत म्हणजे. आता एक पोझिशन अशी जाली की लक्ष्मणाले भाग बेगीन कमजोर जाता आशिल्लो आणि विभीषण स्ट्रॉंग जाता आशिल्ले. तितल्याक इंद्रजिता स्ट्रॉंग जावन आशिल्ले. तितल्याक कसं करता विभीषण लक्ष्मणाल पक्षांत येता आणि झगडी करचे सुरू करता. इंद्रजितू अपमान करता विभीषणालो. कसल भाव तू तुगेले भावाल अगेन्स्ट जाऊन युद्ध करच्या लागला वे. ते रामाल खात्रे रामाल तू जॉईन जाऊन गेलो. तू स्वतः भाव तू विसरून गेल वे. तू खंयची कुलांत जन्मा घेतिलो अशी तशी म्हणून मस्तशी वाईट उलयता. पण विभीषण कसले फरक पडना म्हणता पळय तशी तो तागेल इंद्रजिताल उतरा एक उतरा सुद्धा आयकुच्या वता आणि लक्ष्मणाले साथ दिन उरता. हुगूर हाणे उलय पर्यंत इतलं फाईट चड जाता की तागेले घोड मरताची आणि एक करून अल्टिमेटली पहिले घोडे चॅरियटर हे पुरा गेले नंतर लक्ष्मणाचेर आक्रमण जाता. म्हणजे आक्रमण जावपा जाल्यार हे लक्ष्मण इंद्रजिता मारच्या वता. तेन्ना एक प्रे करता तो इतले वेळ ब्रह्मास्त्र म्हण अनेक त्रेक सगळं मन कोण गेले नव्हे. आत्ता मात लक्ष्मण इंद्रजिता मारका जाल्यार एक प्रे करता आणि ते कसल की म्हळ्यार रामाल बद्दल प्रे कोण घेवन
बाण सोडता की रामान आजपर्यंत कसं केलेलं असेल सगळ्या उद्धारा खातीर आपणाला जीवन जर जिवयलें आसल्यार हे मेगेल बाणान इंद्रजिताल मरण जावपा म्हण घे बाण सोडता बस तितले केलेले आणि इंद्रजिताल गळोच बॉडीच्यान सेपरेट जाता म्हणजे आणि इंद्रजित मरता इंद्रजितान मेल नंतर खंयचीच तो शोक ते रावणाच्यात की ताणें इमॅजिन केली नाशिल्लें की त्यामुळे आशिल्ल्यान स्ट्रॉंग ताणलें केलें इंद्रजित म्हळ्यार आशिल्ल्यान म्हळ्यार ताका कोणा मारचें शक ना इंद्राक जितील मनुष्य न्हय म्हणून तो अशें पसून लेकील उरता आणि केन्ना लक्ष्मणान ताका मारलें म्हणलें ना पडे रावणा कडेन काही सहन जायना तेन्ना तो कसो करता तो आतां स्वता युद्ध करचें येता म्हण जालें आणि युद्ध करचें येना पडे थंय युद्ध करचे पयले कसो करता म्हळ्यार ते पयले सीतेक तांडून घेवन तिजेचेर अत्याचार करचे प्रयत्न करता खरे सीतेचेर अत्याचार करचे वच्चे उरता तेन्ना तागेलो एक मंत्री आसा सुपर्श्व म्हणून तो रावणा कसो म्हणटा की हे टाइम तुगेलो बदल घेवचे ते सीतेचेर बदल घेवची प्रयत्न केल्यार उपयोग ना ताजे पसून तितली ताकद तूं युद्ध भुमीर केल्यार चड बरें जातलें म्हणून तो संशय दिसता ताका आणि तो स्वता युद्ध भूमी वचून झगडी करचे सुरू करून जाता मात तो इतलो वायट तागेले अवस्था जालेली उरता की तागेले पुता बायली म्हळ्यार सून पुरा विधवा जालेली आसा आणि सगळे गांवांतली मस्त बायल मनशे तांगेले असल अवस्था पळोवन रिलेटिव्स म्हणा ताका मस्त वायट दिसता आणि तांगेले एक नमुने एक श्राप सो ताका माते आयल्यावर जाता म्हणजे ताचे सगळे लोक म्हणटा न्हय की ही एक सीते खातीर हाणें अशी केलेले जर सीतेक जर हाडिले नाशिल्ले हे पुरो युद्ध निजावचें आशिल्लें ओगी ताणें स्वता अशी इच्छे खातीर एक ते सीते घेवन आयलो मात्र ते भगवद्गीतेन खंयचे श्लोक आसनेवे ध्याय तो विषयान पुंस संजस तेषु उपजायते संज्ञात संजायते कामात कामात क्रोधो विजायते म्हणजे एक म्हणता मनशाल केन बुद्धी वायट जात पळय राग येना पडे मनशाल तसले बुद्धी काम करना म्हणता पळय आय थिंक इट इज 2.62 आणि 63 भगवद्गीताचे तांतू तू समज सांगितलं आसा एक म्हणता आमगे बुद्धी जर वायट जाली म्हळ्यार मात ते वायट विचार आयलो राग आयलो त्यात नंतर आमगे बुद्धी काही काम करना म्हणटा पळय हे कंडिशन रावणाल जाल्लेली आसा म्हणून कसं जात की म्हळ्यार तो आता ताका लोकल बायल मनशान उतर उलयलें आयकुचें कशें ना आणि आता फेस कशें करचें तो एकलो उरलो म्हणून तो आता झगडी करचे वता म्हणजे आता आमगेले हे आयज कन्क्लुडिंग सेशन म्हणून आमी बेगीन स्पिडान वचपा पडटा आसा कित्याक म्हळ्यार थोडशें मॉरल बी आयकुचें आसा सो तो स्वता बी रेडी जाता प्लस तागेले 2-3 एक कमांडर काइंड ऑफ मनशां उरताची महोदरा महापर्श्व विरूपक्ष म्हणून अशी 3 तागेले एक मुख्य सैनीक उरताची तागे वट्टू युद्ध करचे जाता म्हणजे जालें आनी आपूण आतां एक प्रण सो घेता पळयात कशीची आसल्यार बी हे रामा सोडना म्हणून उतर उरलो अशें म्हळ्यार इतले पसून उलयत की तो की एज इफ राम मारची म्हळ्यार खेळली शेकोन आता हांव कशी केल्यार बी सोडना म्हणून रामा वट्टू युद्ध करता म्हणटा आणि तिनी लोकां वट्टू युद्ध करचे वता मात्र पहिले सुग्रीव विरूपक्षा मान घालता तशीची महोदरा मान घालता आणि अंगद कोण आसा ते महापर्श म्हणा पडे गेले ते 3 लोक बी खतम जाता आता उरेल कोण राम आणि हे रावण रामा बाजून सुमार लोक जाची हागे बाजून हो रावण मात एकलो आसा अशी युद्ध जात की इतले चंद रितीन युद्ध जावची की ते धांवन वचपा पडटा पळय रावणाक पयलीं युद्ध करचे बरो कोण करता मात्र तागेले ताका सगळे बाजून एरो आयले नंतर ते चॅरिएटर भित्ता कसं करता म्हूण कळना अशी कन्फ्यूज जाता म्हूण घेवन हो आउट ऑफ बॅटल धांवन वता कडेरी आणि तेन्नाची वच्ची पयली हरशी वतना ते रावणाचेर मस्त लक्ष्मणाचेर मस्त बाण सोडून घेवन वता सो हांगा कसं की म्हळ्यार लक्ष्मणाल अवस्थ रामा पळोवचें जेन्ना तुरंत तागेले तो थांबयता आणि लक्ष्मणा वट्टू पळोवचें वता म्हण जालें आणि तितले पसून रावण धांवन घेवन गेलेलो आसा लक्ष्मण टोटली बेहोश अनकॉन्शियस म्हळ्यार इतले पसून अनकॉन्शियस कोणा लेक्चर ना की हो मेला म्हणून लेक्चर ना तेन्ना मृत्यू जाल्या म्हणून लेक्चर ना
पण आणि राम मस्त हताश जाता की ताका पळोवचें जायना की म्हणटा हांव आतां जिखून बी कसं करचें म्हगेलो भाव ना जाल्यार हांव हे लायफ घेवन करचें कसं म्हाका हांव हे इतलें वर्स पसून हांव म्हगे भावा वट्टूची केलेले आतां तोची ना जाल्यार हांव म्हगे लायफान कसं करचें म्हाका युद्ध करचें ना काय ना इतलें पसून म्हणटा तेन्ना ते वानराची एक हेड उरता सुशेन म्हूण न्हू एक पयलीं कशी जांबवंत आशिल्ली पळय तशी आतां सुशेन म्हूण आसा तो लक्ष्मणाले हात अशी चेक करून पळयता तेन्ना बीड्स आसा म्हूण कळून येता तेन्ना तो म्हणटा भिवू नाका म्हूण रामानी वापस सांत्वन दिता आनी म्हणटा तागेले हातूंत जीव आसा अजुनी मेलिल ना लक्ष्मण तूं उगीच बेजार करता साची मस्त वर्ड्स उलयत की ना राम की आपणेका जीवन तुरची इच्छना अशपुरा म्हणून तेन्ना सुशेनू ते वापस ते हनुमंताक हिमालया वचून माउंट महोदरा म्हूण आसा थंयच्यान वचून आनीक जडीबुटी नांव दिता ते घेवन यो म्हूण म्हणटा आनी आतां वापस तो हनुमंत वचून तुरंत घेवन येत म्हूण जालें आनी कडेन लक्ष्मणाक ते सुंगयताची आनी ते सुंगून जाल्या नंतर वापस हनुमंत हे लक्ष्मण जिवंत जात म्हूण जालें आतां मात हे फायनल कन्क्लुडिंग दोन्ही प्रकाराचे युद्ध चलता तशी जावचे कशी पहिले राम कसं करता की म्हळ्यार हे चॅरिएटराक अप्रोच करून ताका मारची करताची आनी तशीची रावणाचेर अत्याचार हे मारची प्रयत्न करतात त्याची पहिले तो हे फायनल युद्ध सुरू करचे पहिले अगस्त ऋषी कोण आसा तागेले एक एडवाइस घेता आणि अगस्त ऋषी कोण आसा ताका एक मंत्र दिता की आदित्य हृदय म्हणून तुम्ही ते वर्स म्हणून जर तुम्ही आक्रमण केल्यार तुमगेले विजयी आसा म्हणून पळय हांग एक विषय आमी पळयच की आमी पळोवचे का परम पुरुषोत्तम स्वयं भगवानूची देवूची युद्ध करता आसा मात्र तो केन रामाल अवतार घेवन आयलास की तो एक साधारण मनुष्य जावन एक ऋषील एक एडवाइस घेवच म्हणा मंत्र घेवच म्हणा अशी पण एक साधारण मनुष्य संपूर्ण एक साधारण मनशा वारीची बिहेव करता आशिल्ले ते आमकां एक हांगा एक कळण येता सो आदित्य हृदय म्हळ्यार सूर्यदेवाले मंत्र म्हणजे एक उपाय दिता आणि ते मंत्र जर तुम्ही युद्ध केल्यार तुम्ही तुमगे जितता म्हणून अगस्त ऋषी रामाक सांगता म्हणजे आणि तशीची राम ते मंत्र म्हणून रावणा वतून युद्ध करता आणि फायनली ऑलमोस्ट 7 days पासून ते युद्ध चलता आणि रावणान फायनली मरण जात जाले आता एक म्हणता मरण जाल्या नंतर कसं म्हणता एक ऑब्वियसली इतले वर्ष दोन घेऊन खंयची चलता इतले दिवस दोन खंयची चलता आशिल्ले ताजे एक एंड आयले म्हूण जाले आणि सगळे लोक खुशी जाताची आणि उपास हाका कोण सांगता विभीषण खुश जाता हनुमंत खुश जाता पहिले राम हनुमंता सांगती तू वचून सीते वचून सांग की आम्ही हे युद्ध जिखल्या हांग एक हनुमंत वेट करता आशिल्लो आता सीते लेक्यान वता थंय वतना पडे पयली सीत मस्त उदास उरता तेन्ना तिका येवन सांगना पडे म्हणटा की अशें आमगेले विजय जाले आणि राम जिखील आसा रावणाला वध जाले आता तुका हे चिंता करका म्हूण ना म्हणटा तेन्ना थंय ती खंय आशिल्ली उरपळे अशोक वाटिकान तू थंय न्ही थोडेशे राक्षसी लोक पुरा उरतात तेन्ना आतां हनुमंत तिका कसं म्हणटा की हे पुरा बायल मनशी तूं हांगा आशिल्ले तेन्ना मस्त सतस आशिल्ला गेली न्हय हांव मार तुमगेलें परमिशन असलें हांव हांगा पुरा लोकांक मार उडोवं म्हणटा तेन्ना सीत कसं म्हणटा पाप इतले उरून सुद्दां ती म्हणटा ना 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 तांकां मारका म्हणा तांणी स्वता कसल करचे लागिल्ले तांणी तांगेले कर्म आशिल्ले तेची करता आशिल्ले म्हगेले कर्मात आशिल्ले की हांव तांगेले कणे मार खावप आशिल्ले म्हण तांगेले हातूंत उरक आशिल्ले म्हणून ते म्हगेले कर्मा निमित्तान हांव भोगता आसा आनी तांणी कसं करता आशिल्ले तांगेले खंयची कोण ते रावणान सांगिल्ले प्रमाण तांणी करता आशिल्ले तांकां मारचे वचनाका म्हणटा तेन्ना हनुमान वापस म्हणटा ना तरी सुद्दां तांकां तुका मस्त त्रास दिले हांव मारता म्हणटा तेन्ना ती सीत एक छानशी काणी म्हणून एक सांगता आनी लायक काणी सांगता तेन्ना म्हणटा की पळय एक पंता एक हंटर आशिल्लो शिकारी आशिल्लो तो शिकारी जंगलांत वता आशिल्लो तेन्ना जंगलांत गेले तेन्ना एक वाघ ताका चेस करता
तेन्ना वाघ केन चेस करता पळय तो कसो करता म्हणून कळना आनी तो शिकारीची रुकार चडचे वता. रुकार चडचे गेले तेन्ना थंय एक करडी बियर उरता. ते बेर आशिल्ले तेन्ना चडता वय मात भंय दिसता. वयर गेल्यार हे बेर म्हाका कसले केल्यार मेल मरण जाता आनी सकयल पळयल्यार वाघ आसा. तेन्ना वाघ कसो म्हणटा तेन्ना ते बेर जाग जाता, करडी जाग जाता. तेन्ना म्हणटा वाघ ते करडी सांगता की पळय आतां तुगेल हांगा मनुष्य आयिल्लो आसा, ते मनशा तूं सकयल लोकय, हांव त्या मनशा खाता आनी वता म्हणटा. तेन्ना ती करडी कसो म्हणटा पळय वागा सकयल आशिल्ले पसून तितले तुगेल संरक्षणांत आशिल्ले, तुगेल कस्टडींत आशिल्ले, संरक्षणान कस्टडींत आशिल्ले आनी आतां ते वयर केन्ना मनुष्य आयिल्लो आसा पळय तो आतां मेगेल संरक्षणांत आयिल्लो आसा. हांव ताका धुकळचें जायना, हांव ताका मारचें साथ दिना तुगेल खात्रेक म्हणटा. आनी तो मनुष्य खुशी जाता आयकता. तशीच वाघ ते मनशा म्हणटा पळय हांव तुका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता, तूं एक काम कर ते करडीक धुकळे, हांव करडी खाता वता, तुगेल जान वंतले म्हणजे तुगेल जीव वंतलो म्हणटा. मनुष्य न्हय, मनुष्य बुद्धी पहिले स्वता मात विचार करतालो, लोकाल न्हय. ते करडीक धुकळून सोडता अस्सल मनुष्य. मात्र देवाल रक्षण कसं जात की म्हळ्यार ती करडी आस पळय तो गुपडना. एक ते एक झाडाचे एक ब्रांच उरता न्हय थंय अटकता म्हूण जालें आनी ते चड न्हू वयर येता. तेन्ना हो वाघ उपास करडी म्हणटा पळय पळय तूं कोणा जीव वांचोवचे प्रयत्न केल्ले तोची तुका धुकळचेला गेलो, आतां आनीक तुका वापस चान्स आसा, आतां पुणी तूं ताका धुकळ्ळा मनशाक म्हणटा. तेन्ना तो करडी इतले चंद जवाब दिता तो तागेल स्वभावांत आसा म्हणटा आनी म्हाका धुकळ्ळें, पण हांव मेगेल स्वभाव अशें की म्हाका हांव ताका धुकळचें शकना. तो मेगेल कितें आसल्यार बी मेगेल कस्टडींत आशिल्लो आसना संरक्षणांत, म्हाका ताका मारचें मेगेल हें न्हय, स्वभाव न्हयच, हांव ताका धुकळचें साथ दिना म्हणटा. आनी तशीच ही काणी ही सीता हनुमंता सांगता की तांणी कसले केलेले राक्षसीन कसले केलेले आस पळय ते तांगेल स्वभावा प्रमाण केले, पण हांव तांगेल खातीर मेगेल स्वभाव चेंज करचें शकना. मेगेल स्वभाव हांव सगळ्यांक बरें करचें ना की कोणाक मारचें मेगेल स्वभावांत ना अशें म्हणून ही काणी सांगना पळय. तो हनुमंत अगदी खुश जाता आनी कडेरी रामा मेसेज दी म्हूण सांगता की हांव तुमकां मेळच्या तयार आसा आनी तुमी रेडी जावन उराची म्हणून म्हणटा. तेन्ना ही रेडी जाता आनी कडेरी थंय वापस रावणा बायल म्हण सगळे लोक एक बाजून मस्त बेजार करता उरता. ते कसं करचें आतां रावणान मेले नंतर तागेले बायला पुरा तशें जातलें न्हय. एक बाजून वापस पळयच्या गेल्यार थंय तांगेल कर्मा निमित्तान तांकां कशी भोग कापडल्या पळय. सो ते पुरा रावणा बायल आशिल्ली पुरा लोक रडता उरताची तागेल्या घोवा खातीर आनी एट द सेम टायम तांकां म्हणटात की तांकां कळना येता ताणें तशें केलेल्या निमित्तान जर सीते हाडिले ना आशिल्ले आसल्यार अशें जावची साध्य नाशिल्लें म्हणून लेखताचे. आतां विभीषणाक पयले बी सुरवेक बी ताणें फर्स्ट टायम लंका केन्ना विभीषणा मेळ्ळी पळय तेन्ना ताका तुमकां सगळे लोकांक आयकल्लें उरचें पयले आनी तुमी की लंकेश म्हूण आपयल्लें आशिल्लें. आतां तो कसले म्हळी सांग म्हळ्यार फ्युचर ताणें पयलेची रामान विभीषणाक सांगिल्लें उरता आशिल्लें की लंकेश म्हळ्यार लंकाचे राजा म्हणून. आनी आतां रावणान मेले नंतर कोण राज्य सांग ऑब्वियसली विभीषण राज जाल्लो आसा. सो तागेले राज्याभिषेक करच्याक लक्ष्मणा सांगता म्हूण जालें आनी विभीषणाक लंकाचे राजा म्हणून घोशीत केल्ल्या जाता. कडेरी एक पंता कोण जाले नंतर हे सीता पुरा सांगून आतां विभीषणा सांगून सीताक मेगेल हाडा म्हणून म्हणटा. आतां विभीषण सीतेक घेवन आतां तिगेल अशोक वाटिका म्हळ्यार हांतूत आसना न्हय लंकाची पार्ट पळय मग विभीषणान हाड दिवपा न्हय म्हणून सीते घेवन रामा कडेन घेवन येत जालें विभीषण. आतां घेवन येवच्या कसं जाता की पयलींच्यान कोण घेवन मेळटाची राम आनी सीताच्यान कोण मेळचें म्हूण जालें. मात्र मेळ्ळे नंतर कसं म्हण सांग राम सीताक हांव तुका मेगे घणे व्हरचें जायना म्हणटा. आय कांट टेक यू टू अयोध्या म्हणटा. अरे कशी कशी इतलें वर्सून हांव तुगेल हांगा प्रतीक्ष करता आशिल्ली आनी आतां केन्ना तुमी रावणा मारून जाल्या आनी आतां तूं म्हाका व्हरना म्हणटा अशी कशी म्हणटा.
तेन्ना राम म्हणटा की पळय हांव एक पुरुष म्हळ्यार मनुष्य रुपान आयिल्लो आसा. तू रावणाल हातूंत आशिल्ले लंकांत आशिल्ले तुगेल प्युरिटी बद्दल म्हाका जज करचेक जायना. म्हळ्यार म्हाका सांगचें जेन्ना तुका हांव सोडयल वयर मात तू भरता बायल जावन उच्चारना तुवें लक्ष्मणा बायल जावन उच्चारना शत्रुघ्ना बायल जावन उच्चारना पण हांव तुका एक्सेप्ट करचें तयार ना म्हणटा. तेन्ना तिका मस्त वायट दिसता. म्हळ्यार तुमी मेगेल बद्दल अशी विचार कोणी कशी करचे शकताची. हांव म्हळ्यार इम्प्युअर म्हूण म्हणटाची म्हळ्यार आय कांट इवन इमॅजिन म्हळ्यार तुमगे शिवाय हांव कोणाले बद्दल विचार सुद्धा करचे जायना. तुमी मेगे बद्दल इतले पसून उलयताची. जर तुम असेल तुमगेल मात अशी जर विचार आयिल्ले आशिल्ले असल्यार केन्ना हनुमंताक पयले पण मेळचे धाडिल्ले तेन्ना सांगून दिवेत आशिल्ले. आय वूड हॅव कमिटेड सुइसाइड एट दॅट टायम ही म्हणटी. हे युद्ध न्ही करचे अवश्यकपणी कसं आशिल्लें म्हाका वांचे खात्रेक म्हण म्हाका वापस हाडचे खात्रे म्हण. तुमकां जर मेजेचेर कांय विश्वास जर नाशिल्लो आशिल्लो असल्यार म्हळ्यार आय कांट डू एनीथिंग म्हणटा. तेन्ना हांव एक तू ती म्हणटा तशें असल्यार हांव एक करचें शकता की हांव अग्नींत प्रवेश करता मेगेल प्युरिटी खात्रेक म्हणून अग्नींत प्रवेश करचें वता. तेन्ना हो राम लक्ष्मणा सांगता अग्नी तयार कर म्हणटा आनी तिका अग्नींत वचचें दी म्हणटा. ही अग्निदेवा प्रे करता आनी उज्यांत वच म्हूण जालें. वचून जाना फुडें अग्निदेव पुरुष प्रमाणे येवन ताका रामाल बोटो हाण दिता तिका आनी म्हणटा की तू तिजे चेरी मात्र ही केन्ना उज्जैन वता तेन्ना पळोवचें जायना कसल जाता म्हणून कोणाका कळना उरना की ही कसले उज्जैन वता म्हणून. एक भशेन देवी देवता एकदम भिलिल्यावर जाता की इतलो व्हड देव जावन हे सीतेक कसले उज्जैन घालचे लागल्या म्हणून कोणाका कळना नाशिल्लें उरता. म्हळ्यार तांकां पुरा इतले वर्स दोन युद्ध केलेले आतां जिखून जाले जिखना फुडें वापस घेवचे का तयार ना. म्हळ्यार तांकां पुरा मस्त वायट जावन दिसून देवी देवता तांकां म्हणटा सुद्दां की असो मन करचे उद्देश कसो तुगेलो म्हणटा. ना ना एकच सांगचें उलोव कोणाक जवाब दिवचे वचना. आनी कडेन शीत उज्जैन जळचे लागता म्हूण लागता तांणी पळयलें ती जळना न्ही ती प्युअर उरता पळय म्हणून तिका कसले उज्ज काय करचे शकना. अग्निपुरुष केन्ना भायर येवन सांगता केन्ना ती एकदम प्युअर आसा ती कसले मनान सुद्दां ती कोणाले बद्दल विचार केली ना. तेन्ना राम कितलेशें दुखोन म्हणटलोच की म्हाका गोत्त आशिल्ल्याची ती अगदी प्युअर आसा म्हूण म्हाका गोत्तू आशिल्लें. मात्र हांवें आज जर तिका हरशी जर एक्सेप्ट केल्यार हे जिवनांतू हे इतले लोकांतू लोक कसं म्हणटले रामान लोकाल घरा आशिल्ली बायल मनशी एक्सेप्ट केले म्हूण एक कलंक जाता. मेजेचेर कोण अपवाद करचे शकतात ते जावचे ना म्हण खातीर हांवें प्युरिटी टेस्ट केलेले. म्हाका खबर ना हांवें ती हांव जर सूर्य जर आशिल्लो असल्यार ती मेगेल सूर्य किरण म्हणटा पळय तशी ती केन्ना इम्प्युअर जावचें शक्य ना. म्हाका पूर्ण म्हणजे चड विश्वास आसा तिजेचेर मात लोकांक कोणाक कळलें ना न्हय. मात तिगेल आतां जर हे प्युरिटी टेस्ट केले निमित्तान आज कोण तिजेचेर कसं म्हणटा सांग एक उत्तर उलोवचें शकना म्हणटा पळय तशें म्हणचे खात्रेक हांवें केल्लें म्हणटा. म्हणना पळय आमी हांगा एक याद दवरून घेवका की देवान खंयचेय करचें कार्य उरता पळय आमकां दिसचें पाव की सादारण कार्य म्हणून बट इट इज ऑलवेज एन एक्झाम्पल टू सेट एन एक्झाम्पल फॉर अदर्स म्हणटा न्हय तशी हांगा केलेली म्हणून जाल्ले रामान लोकांक कळचे खात्रेक केलेली म्हणून जालें. तशीची हे केन्ना प्युरिटी टेस्ट जायना पळय आतां तो सीते एक्सेप्ट करता आनी आतां लंकाचे न वचची प्रयत्न करताची. सो आतां आमी कन्क्लुडिंग सेशनांत आसाची. सो आतां कसं जाता की म्हळ्यार तेन्ना पळयना पळय हे पुरा केन्ना पळयत शिवजी बी तागेल कडच्यान पळयता उरता आनी शिव कोण आसा तागेले रामाल बापूय आसा न्हय दशरथू ताका दाखयशिता की पळय तुगेलो पूत कितलो महान सोसायटी खातीर कितलो पसून करता म्हणून. तेन्ना दशरथू बी खंयच्या लोकांत उरता पळय तांगेले हेवनली लोकांत खंय आसा पळय थंयच्यान ताका दिशय शिव न्हू ताका एक आशीर्वाद दिवयता की आज म्हाका खरें समाधान जाल्लें आसा की तुगेले हे 14 वर्सां वनवासा निमित्तान म्हाका कसलेच हे तोंदरे ना आनी हांव एक खाली रिक्वेस्ट करता की म्हळ्यार तूं तुगेले आवयक एक कोण हे तूं कोणा निमित्तान केन्ना
तू हांगा येयले आसा ती एक माफ कर म्हणून म्हणटा दशरथ. तेन्ना राम म्हणटा की हांव तिगेल निमित्तान म्हाका हे करची साध्य जालें, ना जाल्यार म्हाका हांगा येवची पाळी येवच्या जाय नाशिल्ली. जर म्हाका ती अशी धाडील नाशिल्ली जाल्यार हांव इतलो काल उद्धार करचे साध्य नाशिल्लें. म्हणून कसलेय जावचे आशिल्ले बऱ्या खातीर जीव म्हणून सांगता. आनी थंय दशरथाले बी ताका आशिर्वाद मेळटा म्हणजे कडेरी इंद्राले बी ताका हे बेनेडिक्शन मेळटा, बोन मेळटा. म्हणून पळय एक स्वता एक राम उर इतलो व्हड देव उर बी तो सगळो कडच्यान आशिर्वाद घेवचे लागील त्याचीच एक हातूंत एक महत्व आमकां कळून येता आसा. तशीच इंद्राल बोन घेना पळय आतां थंयच्यान अयोध्या वचची तयारी. आता अयोध्या वचची तयारी आशिल्ली तेन्ना विभीषण सगळो खुशी जाले, सगळो काकात रामान थंय उरका म्हणून म्हणना. तेन्ना म्हणटा ना ना आतां आपल्यान परत वचका म्हणून राम म्हणटा. तेन्ना राम म्हणका जाल्यार तेन्ना विभीषण म्हणटा तुका तितलो म्हजे खातीर कसले करची जर मन आशिल्लें आसल्यार विभीषणा एकच सांगता की म्हाका वचची एक अरेंजमेंट कर म्हणून. तेन्ना विभीषण ताका पुष्पक विमान म्हणून दिता रामाक. ते पुष्पक विमान म्हळ्यार एक्चुअली ते कुबेराले, ते रावणान हडप करून घेतिल्ले. आणि आता रावणान ना म्हणना पडे मेल नंतर ताजेचे हकदार कोण विभीषण. आता विभीषणान ते पुष्पक विमानाची असं खासियत की कोण तू बशील उरत पळय त्या मनशान विचारांत आज म्हाका म्हणा आता हाज्या हांव अहमदाबादांत आसा आनी म्हाका ह्या हातान जर पुष्पक विमान आसल्यार आता हांव दुबय वचका म्हळ्यार म्हाका आपोवन व्हरता. तितले पसून त्या मनांत आशिल्ली कशी कळत म्हणटा पळय तशी ते पुष्पक विमानान तू कोण चलयतलो आसता ताका मनांतले विचार ताका कळून येता. तितले पसून ते विश्वकर्मान केलेले ते विमान ताका गिफ्ट करता म्हणजे रामाक. आणि खंयचे तागेल पुरा संपत्ती म्हळ्यार विभीषण रामाक दिता म्हणजे. आनी कडे थंयच्यान रामा वट्टू सीता लक्ष्मण पुरा लोक आता खुशीन वचचे वापस वचचे लागता. आता केन्ना वता आशिल्ले तेन्ना सीत पाक अशोक वाटिकांत आशिल्ले ती पुरा आतां आमी कशी उलयले खंयचे हे सेशन्स कशे गेलेले आसा पळय ताजे रिकॅप तो राम सीतेक दिता उरता की हांगा हे आमी ब्रिजीस केलेले हाज नंतर हांगा आनीक हे युद्ध जालेले आनीक कसं म्हणटा सांग विंगड ऋषीले हे तुका सोदचे खातीर पयलीं म्हाका हांगा येवपा पडलें ताजे नंतर हे एक जाग्यार येवपा पडलें म्हणून सो विंगड जाग्यार वतात. ताजे नंतर एक भरद्वाज मुनी म्हणून आसा तागेल कडेन थंय वतात ते विमान घेवन थंय देंवता म्हणजे थंय भरद्वाज विमाना वचून थंय वचून तागेले कडेन आशिर्वाद घेवचे वता राम. आणि तेन्ना गेलेली तेन्ना एक्चुअली भरत इन्फॉर्म करचे खातीर ते भरद्वाजाले मुनीले वता की आमी हांगा जेन्ना भायर सरिल्लो आसा आनी तुमी सांगचे हाडना तर भरताक की आमी पाविल आसा म्हणून. आनी एट द सेम टायम एक मेसेज दित की राम हे भरद्वाज कोण मुनी आसा ताका एक मेसेज दित की सपोज जर भरताल मनान तू मेगेल प्रती हांव कसले आयल्या म्हणून अशी जर एक बी विचार येयले असल्यार म्हाका तुरंत सांगा हांव अयोध्या वतना. अयोध्येत भरत आल्याची म्हूण लेखता मात भरत नेवे तो केन्नाची रामाल अगेन्स्ट वचचे शक्य साध्य ना. आता कसं जात की म्हळ्यार भरद्वाज मुनी कोण आशिल्लो आसा तो हाका इन्फॉर्म करता म्हणजे केन्ना अयोध्याचे येवच्या तयार आसा म्हणून केन्ना कळटा तेन्ना भरत इतलो खुश जाता की पयली दोनू तयारी सूट जाता म्हणजे आनी येवचे रामान आनी येवचे. आता मुखारसून वचका जाल्यार सीता बी म्हणटा आता पुरा मांकड वानर सेना बी ते पुष्पक विमानाचेर बसयल्लो आसा. तेन्ना सीता बी हाक म्हणटा कोणाक रामा म्हणटा आमी एक काम करावे पुरा मांकडान पुरा लोकांक हांगा बशिल्लो आसा तांगेल बायल तांगे खातीर कितले वेट करता आसा की आमी ते बायलांक बी आमी हांगा हाडोव्यावे म्हणटा. आनी त्या पुष्पक विमानाचे इतले खासियत की तांचे कितले लोक बसल्यार बी अशें न्हय की आजकाल पीक सिजनान ट्रेनार गेल्यार कशें एकामेक एक घिचकिच जाता पळय तशें न्हय. कितल्या लोकांक बसल्यार बी एकोमोडेट करचे जाता. तसो म्हणे ते पुष्पक विमान आज जमान्यान तर तसं विमान असले हा विचारचे नाका साध्य ना मेळचे पण तसं नमुने त्या विमानाचेर
बसून व्हरत म्हण जालें कडेरी भरताक केन्ना इन्फॉर्म करता पळय अशी हनुमंदू वचून भरता इन्फॉर्म करचे वता की अशी अशी राम आनी जिखून घेवन येता आसा म्हूण तो तर इतलो भरत खुश जात की तागेले पादुकाल इतले वर्स पासून पादुकाल पूज करता आशिल्लो भरत आनी इतलें सरळ जीवन खंयचे रामान खंयची वनवासान जीवन जिवयलें पळय ताजे की हे कष्ट जीवन तो काडता आशिल्लो उरता ताका कसले म्हळ्यार मोह म्हूण खंयचो नाची नाशिल्लो सो पूर्ण तयारी करून रामा मेळचे मस्त उत्सुक जाता आनी तितलें न्हय की सगळे लोक ताका मेळचे अयोध्या येवचे पयलीं दोनूच मस्त लोक तयारी करताची आनी कडेरी तागेले पाठाभिषेक करचे रामान पावल नंतर तागेले पाठाभिषेक करता म्हणजे सो हांगा आमगेले ऑफिशियली हे युद्धकांड हांगा समाप्त म्हूण जाता मात्र हांगा आमगेले थोडशे आमकां शिकून येवका की म्हळ्यार आमी केन्ना अशें युद्ध हे खंयचेच आयकता पळय अशी उरचे ना की बस एक कानान आयकले एक कानान सोडले अशें म्हूण घेवन आमी लेखचे ना हे रामनवमीचे एक सत्संग म्हूण न्ही खंयचेची आतां आमी थोडे म्हणटा आयकल्ले बी उरचे फाव की कसले नाम म्हणून आस म्हूण घेवन आमकां आयकताची म्हणटा पळय म्हणटा न्हय की होमिओपॅथी ना जो पहिले होमिओपॅथी घेता काय त्या नंतर काय ना जाल्यार एलोपॅथी घेता काय ते बी वर्क करना जाल्यार तिरुपती वताची म्हळ्यार बालाजीक खंयचे वखद पहिले होमिओपॅथी घेवचे प्रयत्न करता काय कडेरी अशी सो इट शुड नॉट बी देवा भक्ती म्हळ्यार लास्ट दवरचे जेव्हा देवा बद्दल आयकूच म्हळ्यार हो कडेरा केन्ना आयकले जाल्यार तशें म्हणून आमी केन्ना विचार करचे ना आमी ऑलवेज लेखा की प्रायोरिटी आमगेले हे जीवन आमकां मेळिल्ले देवाल भक्ती करचे खातीर देवा बद्दल आयकूच खातीर कितले आमी देवा बद्दल चड ते आयकता पळय तितले आमगेले शुद्धीकरण जाता ते आमी लक्षांत घेवपा आनी केन्ना हे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हे चार खाली नांव न्हय म्हळ्यार रामा नांवान आमकां कसं शिक्षण मेळटली म्हळ्यार की ही ऑलवेज टेल्स अस की आमकां जर जिवनांत खुश उरका म्हूण आसवे हॅपीनेस जावपा म्हूण आसवे तेन्ना आमी तागेलें नांव निरंतर घेवका कितले आमी द मोर वी चॅन्ट हरिनाम तेन्ना आमकां कॉन्स्टंटली आमी केन्ना घेता तेन्ना आमकां हॅपीनेस मेळटा म्हणून ते आमकां रामा नांवा वयल्यान आमकां कळून येता अशी आनी कितलो आमी हडहडान म्हणटाची जय श्री राम म्हणटा जो हरे कृष्ण हरे राम मंत्र केन्ना हडहडान म्हणटा तेन्ना आमकां कसकसल जातकी म्हळ्यार आमगे खंयचे पाप आसा पळय ते नश्ट जाता तशीच आमकां हे आमगेले खंयचे हे जीवन आसा पळय आमकां एकदम ऑटोमॅटिकली आमगे जीवनांत हॅपीनेस म्हूण येता आनी इतल्याने आमी मेल नंतर यमदूत बी आमकां टच करचे जायना इतले पावर हे हरिनामांत आसा सो रामा नांवा वयल्यान आमकां एक मेसेज आमकां मेळटा तशी लक्ष्मणान म्हळ्यार कशी पळय एवरी स्टेजान तूं विदाउट कसले स्वता बद्दल विचार कर अशी एकदम अनइंटेंटेड म्हण अनइंटरप्टेड म्हण अनमोटिवेटेड म्हण अशी ताणें डिवोशनल सर्वीस केल्या की ताजे निमित्तान ताका एक रामाल साथ ताका कायम मेळ्ळें बीइंग अ सर्वंट ही ऑलवेज थॉट की आय एम सर्वंट ऑफ लॉर्ड अशी कोण घेवन आनी ताका तशें केले निमित्तान ताका हॅपीनेस मेळची आसाची कित्याक म्हळ्यार तो रामाल बद्दल बरोबर कायम आशिल्लो सो दिस इज द टर्म ऑफ राम आनी लक्ष्मण तशीच भरत कसो आमी शिकयत की म्हळ्यार आमकां लायफान आमगे बद्दल मस्त इंटरप्रेट करताची खंयचे उरना ते बी इंटरप्रेट करताची तेन्ना आमकां कशी टॉलरेट करता एवरी सिच्युएशन ते आमकां शिकोवन दिता सो भरतान मेन आतां भरतान कसो म्हणिल्लें राम जर आशिल्लो असले बाकी कसले आपणाक इम्पॉर्टंट ना म्हणून हांव कसले म्हज्या बद्दल लोक म्हणप बट म्हज्या खातीर इम्पॉर्टंट कोण राम म्हणून आयच्या दिवसान बी लोक कितले रामा रिस्पेक्ट करताची तशीच भरता बद्दल केन्ना कोणा वायट म्हणून उलयनाची तेन्ना म्हणटा तशें म्हण जावो पण आतां कोण म्हणनाची तशीच शत्रुघ्न म्हण अशी नांव शत्रुघ्न म्हळ्यार कितले शत्रू म्हळ्यार एनिमी आनी अग्न म्हळ्यार कोण डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमी हाका शत्रुघ्न म्हणून म्हणटाची आता पुरा रामायणान तू कोणाक शत्रुघ्नान मारी लायकले हांवें आय डोंट थिंक
कोणानं मारील म्हणून ऐकले ना केनकी एक पंता काय की एक सांचे एक सूर लवणा सूर म्हणल्याक मारिल्ले मात आजची दिवसान तू शत्रुघ्न नाव बी तितले इम्पॉर्टंटली घेताची कसं खात्रे क ताजी खात्रे की म्हळ्यारी ताणे आमगेल भितर आशिल्ले ते प्राईड आस पळय अहंकार आस पळय ते शत्रू ताण विजय प्राप्त केलेला आसा म्हणली खात्रे सो आम्ही हांग कसं शिकका भरता कडच्यान टॉलरन्स लेवल शिकका रामा कडच्यान देवान सांगिल कसं उत्तर असा देवाल नाव घेवचे आमकां कायम शिकका लक्ष्मणा कडच्यान कसं शिकका की खंयचे परिस्थितीर असल्यार बी देवाल नाव देवाल साथ आमी केन्ना सोडचे ना हे शिकका शत्रुघ्ना कडच्यान कसं शिकका म्हळ्यार आमके एक अहंकार म्हळ्यार आशिल्ल्यांत वायट कलियुगांत तर विचारचे नाका अहंकारा तितलं वायट आनी कसले ना जर अहंकाराचेर आमगेले जर जितल्यार आमी केन्नाची लायफांत मुखार येवचे जाता ते आमकां कळून येता आणि एक म्हणणे असनेवे आता एक सावकार मनुष्य आसा कळ्ळे ते सावकार मनशा घराक एक कोण भीक मागता लायलो ताका भिकारी म्हणता नेवे तो भिकारी नायल्यार तो कितलो सावकार असो तो कसो दिता घराची उरील कसलेची लेफ्ट ओव्हर म्हणता पळय त्या दिवचे नेवे हिंदीन म्हणता ही गेट्स तुच्छ तुच्छ वस्तू ताका मेळटा म्हणटाशी त्याची जी ते सावकारा घरा कोण काम करतल असा भिकारी मेळचे तुच्छ घरांत कोण काम करतल आसा ताका कर्मचारी म्हणतात ताका मेळचे कसं थोडशे कुछ हिंदीन ताका वर्ड कुछ म्हणून मेळटा म्हळ्यार थोडशे मेळटा म्हणून त्याची जर तागे पूत जर आसशील असल्यार ताका कसं मेळटा सब कुछ सगळे मेळटा होय की नाही तशीची देवाल जर आम्ही भक्ती करताची देवाल नाम घेवच म्हणत संपूर्ण आमगे जीवन जर देवा करता देव आमकां निश्चिंत विदाउट कसलेची डाऊट म्हणता पळय तांगेल धामा वचे एज इफ जस्ट लायक अ लीगल हेअर गेट्स एवरी प्रॉपर्टी ऑफ दॅट फादर देव तांगेल धामा वचे फुल आमकां राईट दिता तेन्ना केन्ना कोणा ऑब्जेक्शन घेवचे शकना So these are few things which we should learn from every session. अशी नाही की हे रामनवमी सेशन म्हणून खाली युद्ध केले हाण हाजी वटी युद्ध केले अशी म्हणून नाही आमी सगळे सेशनान तू सगळे नावा वयल्यान मस्त घेवच उरता हे इनफॅक्ट हे 3 दिवसाचे युद्धकांड 3 सेशनान पूर्ण जावची न्हयशिल्ले इट वॉज जस्ट लायक अ हायलायटेड मूवी म्हणटा पळय क्लायमॅक्स करचे आशिल्ले म्हणून आमी क्लायमॅक्स केलेले सो थोडशी आमकां खंयची उपयोग आयोची काणी खंयचे आशिल्ले आय ट्राय टू शेअर कसले चूक जाली आशिल्ली असल्यार माफ कराची सो आय होप यू विल लायक दिस सेशन ऑफकोर्स तुमगेले कसले कमेंट आशिल्ले असल्यार तुम्ही सांगचे शकताची हरे कृष्ण हरी बोल माताजी भारी लायक जालें सेशन मनाक एक खुशी जाली आयकून मस्त सकट नव विचार कळले अनंत अनंत धन्यवाद माताजी दंडवत प्रणाम कोणाकय कसले डाऊट असला निमगे वेता क्वेश्चन असला निमगे वेता अनम्यूट कोन निमगे याची हांग पुरा वरिष्ठ लोक आसाची सो आय एम श्योर की तुमकां मेगेल सेशन कितले आवडला म्हणून म्हाका ना मात्र तुमकां कसले आयची सेशना थ्रू कसले जर आयकून घेवन लाभदायक जर आशिल्ले असल्यार इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय गुरु महाराज आनी कसले चूक जर आसल्यार दॅट इज माय ओन कसं म्हणटा सांगा ड्रॉबॅक आय वॉज नॉट एबल टू कन्वे एक्झॅक्टली हरे कृष्ण माताजी भारी छान मला ऐकून सांगले माताजी एक डाऊट कसं म्हणारी ऍक्च्युली इंद्रजितान नागपाशान तांकां बेहोश करची न्हय वय 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 मागीर वय तेन्ना हनुमंतान वचून ते संजीविनी घेवन आयलो मात्र थोड विषय असणे हे वाल्मिकी रामायणांतू अशी स्पेसिफाय केलेली ना की हे संजीविनी जडीबुटी हाडल्या म्हणून आणि तू खाली नाग हे बाणा निमित्तानं मारल्या म्हणून घेऊन मात तितल्या स्पेसिफाय केलेलं आसा आणि 2 पंत हनुमंत गेलेलो हिमालयान तू अश म्हणून स्पेसिफाय केलेलं ओके ओके आणि माताजी ऑलमोस्ट रामाले आणि रावणा ते लंकावेर युद्ध कितले दिवस तनक चलता
म्हाका एक्झॅक्ट व्हेरीफाय करपा पडटलें कित्याक की म्हळ्यार खाली लास्ट पार्टची 7 दिवस चली जितलें म्हाका लक्षांत आसा 7 दिवस खाली लास्ट पार्ट म्हळ्यार राम रावण युद्धच खाली 7 दिवस चलता आशिल्लें म्हणून आसा थ्रू आउट युद्ध ते मस्त काळ चलिल्लें आसा म्हाका ते एक पंता सिनियर्सा विचारून तुमकां सांगपाक पडटलें मुरलीधर चरण कॅन यू हेल्प मी विथ दिस तुमकां लक्ष आसल्यार जेव्हा आनी कोणा वरिश्ठान सांगचे सांगचे आडना टोटल टाइम पीरियड रेफर करता जाता ओके ओके माताजी आई विल रेफर व्हाट धन्यवाद माताजी आणि थँक यू कोणाक कसं क्वेश्चन ना म्हणून दिसत माताजी अनंत आनंद धन्यवाद माताजी आज तुम्ही सांगितले त्या सत्संगाची कहाणी स्टार्टिंग आमगे तसं सामान्य जनाली कहाणी सिद्ध पडती सत्संग स्वल्पपणी मना परिवर्तन जाता आणि आमगे बुद्धी स्वल्प कसं वाईट करू आमकां वचन तशी स्वल्प कंट्रोल येता म्हणून ते आम्ही अनुभव केला धन्यवाद माताजी मस्त धन्यवाद आणि तुम्ही रामायण सेशन आम्ही वैर वैर ऐकलीच रामायण म्हणा ओव्हरऑल काणीभूत आसा जाल्यार हे रामायण सिरीज सांगू प्रति एक विस्तार जावन आमकां मना गेले आणि कुंभकर्णा चरडू आशिल्ली सनसन विषय जाल्यार आमकां गुत नाशिल्ले मस्त विषय गुत नाशिल्ले आणि प्रत्येक सेशन आम तितली लाईफ लेसन्स आम्ही अर्थ करून घेतली की अनंत अनंत धन्यवाद माताजी तुम्ही आज सांगला वरीची देवान जन्म अवतार येऊन कशी राक्षसाल पुरा उद्धार केले ते म्हणा मरण नाही तांगेल उद्धार म्हणून ते आणि साधारण मनुष्यावरी जीवन व्यतीत करून देवान आमगेल तसं सामान्य जना कशी आदर्श जीवन आम्ही लीड करीत म्हणून आमकां एक पाठ शिकून दिल्या वरीची त्या विषयी आणि देवान करचे खंयचेय कार्य असो ते आमकां सकट जण एक एक्झाम्पल सेट करतात एक सिताल प्युरिटी टेस्ट जेवो अशी खंयचेय एक्झाम्पल ते आमकां सकट जण एक जिवनांत एक लेसन म्हणून ते अर्थ करून घेतले आमी तशीच तुम्ही सांगला बरी ते तुच्छ कुच्छ आणि सब कुच्छ तेव्हाही खुशी दिसल्या आणि सीतान सांगितली ती कहाणी हनुमंताक तेव्हाही मस्त खुश झाले अनंत आनंद धन्यवाद माताजी तशी तुम्ही लास्ट सांगितले रामा नाम आम्ही निरंतर जाऊन घेतला कशी आमकां खुशी प्राप्ती जाता आणि लक्ष्मणावरी सेवा मनोभाव असल्यार आम्ही देवाले साथ पावताची देवाल उठू असताची म्हणून तशी त्याविषयी आणि भरताल टॉलरन्स आणि शत्रुघ्नाल कशी त्या इगो आणि प्राईड आता ओव्हरकम जाऊ का म्हणून त्याविषयी भारी चंद कोण सांगले माताजी तुम्ही अनंत अनंत धन्यवाद आज या रामायण सिरीसाचे लास्ट सेशन तशें देखून भागवत पुराण कोंकणी टिमा तर्फे हांव सकट जनाक धन्यवाद सांगूक इच्छा पावता आमगेले रामायण सिरीज सेशनांत प्रति सेशनांत स्टार्टिंग मंगळाचरण आणि एंडाक नरसिंहार्थ सांगता आशिल्ली सकट माताजीन उमेदीन मुखार येवन नाव दिवन त्यांनी सांगिल्लें आसा तांगेले सेव दिलेले आसा तांकां सकट जनाक भागवत पुराण कोंकणी टिमा तर्फेन रतुरक धन्यवाद सांगता तशीच हे कोऑर्डिनेट केलेले आमगेले गायत्री माताजीन तांणी खंयची सेव असो खुशीन मुखार येवन खुशीन करता ती आणि भागवत पुराण कोंकणी तांणी ऍक्टिव्ह मेंबर गायत्री माताजी तांकां अनंत अनंत धन्यवाद तशीच अँकरिंग केलेल्या पुरे जनाक हे सिरीसांत मस्त 9 जन अँकर्स आशिल्लींची तांणी बारी चंद कोन युनिक प्रति एकलेले अँकरिंग खूब खुशी दिसता प्रति एकलेले विंगडन म्हणून इंट्रोडक्शन जेवो उल्लोच जेवो मोवाळ उतर जेवो मस्त सकट शिकच्या मेळ्ळें लायक ज्योतिकिणी माताजी मागीर डॉक्टर कामाक्षी माताजी रेणुका प्रभू माताजी नीलिमा शेणै माताजी अपर्णा प्रभू माताजी शिल्पा शेणै माताजी गायत्री माताजी किरण पडियार प्रभूजी सकट जनां लेकिन मने लायक आशिल्लें अँकरिंग पुरे अँकरिंग करच्याक आमकां गाईड करता अशें राधिका भाऊ माताजी तांकां हांव अनंत अनंत धन्यवाद सांगता तशीच स्पीकर्स पुरे स्पीकर इतकी लायक आशिल्लीं की प्रति स्पीकर आल्या एक प्रवचन आयकुच्याक मनाक बारी खुशी जाली आणि रामायण सिरीसांत आमी मस्त सकट शिकलींची प्रत्येक स्पीकरान इतली चंद करून उलयले सगळी लायक श्रीकांत दास प्रभूजी हरग्रेस जननी माताजी मागीर गौर नटराज प्रभूजी हरग्रेस सुष्मिता सखी माताजी विप्रसुदामा प्रभूजी मागीर मोह विमोह माताजी मधुरा माताजी आणि अमला सीता माताजी सकट जनां इतली चंद कोन आमकां रामायण सिरीज अर्थ कोन दिली बारी खुश जाली सकट जनाक तांगेले व्हॅल्युएबल टाइम काडून तांणी आमकां प्रवचन दिलेलें आसा तांकां सकट जनाक अनंत अनंत धन्यवाद तशीच आतां भागवत पुराणाचे दोनीची एनिवर्सरी जाल्यार इतली चंद रितीरी वाराक 4-5 सेशन जाता हाजी मागची समस्त जनां हार्ड वर्क आसा आमगेले हिस ग्रेस मधुपती गोपीनाथ प्रभूजी आणि हरग्रेस सरस्वती माताजी तांगेले कंटिन्युअस गायडन्स आणि प्रति दिवस टेलिकास्टिंग पुरो तांणी पळोवन घेवचें तांगेले हार्ड वर्काची मागची आसा तांकां सकट जनां तर्फे हांव अनंत अनंत धन्यवाद सांगता तशीच आमची गाल समाजा खातीर
भागवत पुराण कोंकणी म्हणून एक सत्संग स्टार्ट करून हें अशी कंटिन्युअस निरंतर जे आमचे तशी पळोवन घेवचे स्टार्ट केलेले आनी पळोवन घेवचे. हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभुजी आनी सखी चरण माताजी तांकां आमा सकट भक्त वृंदाल तर्फे चिरऋणी आसा आनी अनंत अनंत धन्यवाद प्रभुजी माताजी. आणि प्रॉपर गायडन्स दिवचे हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी तांगेले आशीर्वाद आणि प्रॉपर गायडन्स आना हे चंद्र रितीर चलता आसा तांकां या अनंत अनंत धन्यवाद सांगता. उलयतना कसं चुकी जाल्यार कोणाले नाव विसरून गेल्यार क्षम करायची. हरे कृष्ण. आता थोडे अनाउन्समेंट आसाची. फाल्यां शेनवारा 7th मे डिमन्स इन वृंदावन सिरीज कंटिन्यू जाता. गोवर्धन लीलास फाल्यां आमगेले उठासाची हिज ग्रेस विजय गोविंद प्रभुजी 7:30 तकून रात्री 8:30 पासून इंडिया टाइम सकट जनांना अटेंड जावक म्हणून हांव विनंती करता. तशीच नेक्स्ट वीक तकून भक्ती रसामृत सिंधू नेक्टर ऑफ डिवोशन सेशन स्टार्ट जाता नेक्स्ट मंडे तकून. ताकाय तुम्ही पुरे जन रिजिस्टर कोरयता आणि रेग्युलर सेशन वारा 3 दीस सेशन असता कंटिन्युअस. कशे आमी उपदेश आमरस शिष्टाष्टकम कशे आमी एन्जॉय केले कशे अर्थ करून घेतले तशीच हे भक्ती रसामृत सिंधू स्टार्ट जाता आसा सकट जनांनी अटेंड जावका. आणि तशीच तुमको तशिल्यांक आमचे फ्रेंड्सांक रिलेटिव्सांक हे मेसेज तुम्ही फॉरवर्ड करका. मस्त जन आश आसता असल सकट सत्संग अटेंड करचे जाल्यार तांकां आस म्हणून गोत नासता. तशें तुम्ही तेव्हा एक देवाल सेवाची देवाल विशयी एक प्रचार करचे तेव्हा एक सेवाच म्हणले करून तुम्ही सकट जनांनी जाल्यार तितली जनांक एनकरेज करका म्हणून हांव विनंती करता. तशीच लास्ट आमगेले नेक्स्ट प्रति एकादशी कशी चलता तशीच 12 तारीख गुरुवारा 12th मे संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आसा एकादशी दिवस. ताका मस्तना नाव दिलेलें आसा आनी 4-5 स्लॉट्स आसाची कोणाक सांगू इच्छा आसा तांणी मुखार येवन नाव दिवका म्हणून विनंती करता. आनी देवाले कृपेक प्राप्त जावका तुमकां. आनी तुम्ही नाव दिवच्याक माया माताजी विद्या माताजी जावं मेगेला नाव दिलेता. हरे कृष्ण. प्रभुजी आनी कसं सांगू आसवा जो नरसिंह आरती सांगून एंड करूया. थँक्स माताजी. नरसिंह आरती सांगितलं. आता नरसिंह आरती सांगू आमगेले उठासाची जयंती नायक माताजी नाती भक्तीन अविका नायक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु नमाम्यहम्. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिनी हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलाटङ्का नकालये इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यामि ततो नरसिंहो बाहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदेव शरणं प्रपदे तव करकमलभरे नकार अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद. नरसिंहदेव भगवान की जय. ಧನ್ಯವಾದ ಅವಿಕಾ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂತು सांगल्या अनंत अनंत ಧನ್ಯವಾದ. आता मी सेशन एंड करूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वंदे जिला प्रभु. हरे कृष्ण.